विधानसभेचेर बहिष्कार घालपाचो प्रश्नच येना. पणजे गोवा फॉरवर्डाच्या मुख्यालयात म्हाका सुमार 500 लोक मेळ्ळे. येवपी विधानसभेत आमी त्या लोकांचे प्रश्न उखलून धरतले म्हूण विजय सरदेसाय उलयला. RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट. की ऑल्टरनेट बॅलेट सिस्टम की एक ऑपोजिशन एक रुलिंगाक जर करना जाल्यार वी मे इवन कॉन्टेम्पलेट बॉयकॉटिंग. दॅट इज अ टॅक्टिकल प्लॉय. यू हॅव टू डू इट. यू डोंट हॅव टू डू एवरीथिंग वॉट यू से इन दिस टायप ऑफ सर्कमस्टन्सीस. कळ्ळें तुका न्ही. आमकां आतां बॅलट लागला. बॅलट कोणाचो लागला? लोकांच्या इश्यूचो लागला. 5 दिसाची असेंब्लीक 4 दीस बॅलट लागला आमकां. सो सोडून येवं, बॉयकॉट करूं असेंब्ली. मागीर लोकांचे इश्यूज कशे रेज. काल म्हाका 500 लोक मेळपाक आयले हांगा पणजे. ऑल पीपल एफेक्टेड बाय CRZ डेमोलिशन इन हरमल, इन अंजुना, इन सिओली. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एफेक्टेड बाय अक्षय पात्रा इन April 2004. बीच क्लिनिंग. मागीर कोण सो मेनी इश्यूज. भोमा मागीर तुगेले फुलकारांचे प्लॉटांक उजो घाले ते. सो हे इश्यूज काडूंक जाय ना. बॉयकॉट करून जातले. कोण सोदता चेंज कांय केलना न्ही. पूण देव आमचे बरोबर आहा. आमकां लॉट लागलो. चेंज करचें म्हूण आमी मागताले. स्पिकराक हांव आभारी आहा. आमचो गोंयचो स्पिकर रमेश तवडकरान एक बरो सिस्टम हाडिल्लो. एक क्वेश्चन ऑपोजिशनाचो, एक क्वेश्चन रुलिंगाचो. गव्हर्मेंटान इंटरफियरन्स करून तो बंद दवरिल्लो. पूण देव आमचे बरोबर आहा. आमकां लॉट लागलो. एकूच दिसांनी 4 दीस लागलो हें कॉम्बिनेशनान आमकां. 4 दीस लागले. 5 4 दीस लागले. सो गॉड इज विथ अस and we will raise the issues of Goa in the assembly. We can't boycott. Boycotting is the last resort, and it's a tactical ploy. You have to say कि बाबा आपण हे करतलो. You have to give a threat.